नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आता विधानसभे उपरांत संसदेतूय नेमतले कोंकणींत अनुवादक म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। शणै गोंयबाबाच्या जयंती निमतान मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन। कदंबाच्या लायटीची बशी चलोवपी ड्रायव्हरांचे पगार वाडी खातीर आंदोलन। फाटले 3 म्हयने जाले अजूनय वाडूंक ना पगार ड्रायव्हरांच्यो कागाळी। शिवमोगींनी कळंगूट घातिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो एक्सिडंट प्रोन झोनांत आशिल्ल्यान दिवंक नाशिल्ली पुतळो घालपाक परवानगी, म्हणटा जोसेफ सिक्वेरा। पावसाक लागून दर्या खवदळिल्ल्यान मिरामार दर्या देगेर व्हडा प्रमाणात प्लास्टीक आयला व्हांवून पुराय दर्या देग जाला विद्रूप। स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारांकडल्यान सांतिनेज वाठारांत गटाराचें काम अर्दवट, ते भायर फोडल्या सिवेजीची पायपां, वाठारांत घाणीचें साम्राज्य। आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत पावसान लायली हजेरी। कांय वाठारांत पावस शिडशिडलो जाल्यार कांय कडेन उटंगराचो पावस। गोंयकारांच्या जिवाक कालोरा पासून थाकाय। आता खबरो विस्तारान। कोंकणी भाशेचो फुडार पळजळीत आसा आनी संसदेत कोंकणी भाशेचो अनुवादक नेमतले अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शणै गोंयबाब जयंती उत्सवाच्या उक्तावणाक उलोवप केलें। गोवा अकादेमीच्या आदारान दिवचल कोंकणी सेवा केंद्रा वतीन ह्या उत्सवाचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमीन शेट तशेंच ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष अरुण साकरदांडे, रुपेश टाणेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यान ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो तशेंच कोंकणी खातीर योगदान दिल्ले महेश कडकडे आनी रघुदास तारी हांचो सत्कार केलो। एट शेड्युलात कोंकणी घेतली आसा। म्हणजे देशाच्या राज्यघटनेच्या 8 शेड्युलात कोंकणी वचपाक शकली। आनी थोड्या दिसांनी तुमकां कळपा खातीर म्हणून की पार्लमेंट हावजात सुद्दां कोंकणी ट्रान्सलेटर अपॉयंट केलो वयतलो। पार्लमेंटात जे एकदां चर्चील बाब कोंकणींतल्यान उलयलो आनी ते कोणाकूच कळना तो कितें उलयता काय म्हणून। ते फाल्यां सकाळीं कोणी कोंकणींतल्यान जरी थंय वचून उलयलो पार्लमेंटात जाल्यार उलयल्यान ट्रान्सलेट करून तेजी भाशा हिंदीची सगळ्या लँग्वेजींनी सांगपाक ऑलरेडी इंटरव्यू जाला आनी ते अपॉयंटूय करपाचो आसा। पयरूच हांवें आमचे लोकसभेचे स्पिकर मेळ्ळो ताका यादूय केली आनी जाता तितके बेगीन म्हटलें अपॉयंटूय करा जेणे करून थंयसरूय बी फ्लुएंटली कोंकणी उलोवपाक येतली। दुसरी व्हड गजाल आमी गुगलाक कोंकणी पावली। आमचे म्हाका फक्त आत्तां नांव याद जायना, उलयचें नांव कितें तेजें संजीव हेगडे हांच्यानी गुगलाचेर कोंकणी पावयली। बाब हेगडे आनी गोंयचो साग्या पयलो सुपुत्र जेणे गुगलाचेरूय कोंकणी व्हेली। म्हणून आज आमकां केदो व्हडलो स्कोप आसा तो पळयात। म्हणजे हाई ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळप तुम्ही म्हणटाले म्हाका केन्ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळटलो, म्हाका खंय मेळटलो, हांव खंय येदो व्हडलो साहित्यीक। पण फक्त ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळोवपा खातीरच न्ही, कोंकणी भास ही आमच्या ताका आमी म्हणटा पोटाची भास जावंक शकता। बरेचशे फावटी आमी इंग्लीश शिकता म्हणटाले कित्याक तर ती पोटाची भास म्हणजेच आपल्याक जॉब मेळोवन दिवपी भाशा म्हणून हांव इंग्लीश शिकता म्हणटाले। केटीसी कडल्यान लायटीचेर चलपी बशी चलोवपाक घेतिल्ल्या कंत्राटी बस ड्रायव्हरांनी पगार वाडोवपाची मागणी करीत आंदोलन केलां। 3 म्हयने जाले ह्या ड्रायव्हरांचो पगार वाडयलो ना अशें कंत्राटी इलेक्ट्रीक बस चलोवप्यांचें म्हणणें आसा।
कागदोपत्रीर 22,000 पगार आसा जाल्यार 15,000 सध्या तांकां पगार मेळटा. 2 म्हयने ट्रेनिंग करून घेतली, मात ताचोय मोबदलो तांकां दिवंक ना. आमची मागणी जो मेरेन पुराय जायना तो मेरेन आमी आमचें आंदोलन फाटीं कशेंच घेवचें नात अशें इलेक्ट्रीक बशी चलोवपी ड्रायव्हरांचें म्हणणें आसा. शिवमोगिनी घातिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो अपघात प्रवण क्षेत्रांत आसा. हो पुतळो कायदो आनी नेमा खाला बस नाशिल्ल्यान कळंगूट पंचायतीन ताका तेंको दिवंक ना अशें कळंगूट पंचायतीचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाणें सांगलें. शिवमोगींक चुकीची वाट दाखोवपाचो यत्न केला अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. आसा शिवाजीक मदें घातला थंयसर कितले रस्ते आसा ती 5 रस्ते आसतात. एक फ्रॉम पणजे येता, एक सालिगांवसान येता, एक परतून तूं पुलीस स्टेशन वचशीत जाल्यार मेन रोड क्रॉस करून पुलीस स्टेशनाचेर जावंक जाय. मागीर आनी एक रस्तो तेज्या फुडल्यान वचून आमच्या पालेकाराचो वाडो आहा तितून वचूंक जाय. सो 4-5 रस्ते आसा आनी तितून दीस इज अ एक्सिडेंट प्रोन झोन. It's an accident prone zone. That's why we were not in favor of this. It is not that आमकां शिवाजी नाका म्हणून शिवाजी आशिल्लो आनी आमी तेका तेच हांगा येयल्ले तेन्ना सांगले आमी तुमी शिवाजी जावं मरे, आमी शिवाजी प्रेमी म्हणले. थंयसर आहा न्हू तेका आमी बरें व्हडलें करुया. एक संतोशाचें म्हणून हॉटेल आहा थंयसर तें मोडया म्हणलें. ती सुवात कोणाची न्हू, तें मोडया. थंयसर एक फोर्ट कसो करुया म्हणलें, जसो आमी हांगासर घातला तसो फोंड्या तसो करुया म्हणून सांगलेलें आमी तेका. हांगासर येयल्ले तेन्ना म्हाजेशीन आनी पोर आयर तुमी तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतले एका तुमच्या माध्यमा कडसून की आमी ते पोर ते पंचायतीन वयतले आनी आमकां विचारतले म्हणून. हांव रावता तांकां तुमी केन्ना येतले ते, पूण ते येवंक ना म्हाजेशीन. ते हाडले हेचे शिवप्रेमीक हाडले तेणेंनी आनी शिवप्रेमीक कितें जालें, देर वॉज नो हेड ऑर टेल. ते म्हणटा आमकां लिडर कोणूच ना, लिडर कोण ना, येतूच रावले ते शिवप्रेमी. कित्याक जोजफ ते तुमच्या माध्यमां कडसून गेले की आमी जमीनदस्त आनी डिमॉलिश करता म्हणून. ते पासत ते लोक येयले. ते लोकांक कांयच खबर ना कालागुडान कितें जालां तें आनी कोण पब्लिसिटी घेवंक सोदता आनी कोण हिरो जावंक सोदता तांकां कांयच खबर ना. लोकांची मिस्टेक ना, जे कोण शिवप्रेमी येयले तेंची मिस्टेक करना, तेंची हांव कांयच मिस्टेक करिना. ते हांगा येयले तेंचे उलो मारलो म्हणून. कळंगूट जाल्ल्या आंदोलनाचो पुराय गोंयभर चुकीचो समज जाल्ल्यान हे प्रकरण इतले वाडपाक पावलें. हो पुतळो काडपाचो उल्लेख जावंकूच नासलो, देखून जे जाले ते सामके चुकीचे आशिल्ले अशें मत तळावो आमदार मायकल लोबोन उक्तायलें. तो दोतोर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांच्या पुण्यतिथी निमतान आयोजीत कार्यावळींत उलयतालो. Is sending wrong signals all across and internationally. Where people have seen the video on social media. की अशें जावंक बांदलें म्हणजे it is not good, not in good taste. At the same time, some information had gone in a wrong manner. Information जे सगळ्या कमिटींक पावले ऑल ओवर गोवा हॅड गॉन इन अ रॉंग मॅनर. म्हणजे काडटा म्हणून स्टॅच्यू काडटा म्हणून म्हाका दिसता खंयसरूच कोणें म्हणूंक ना. आनी ते बरे भशेन जावपाक जाय इन अ नायस वे. आनी गडबडान तो घालपाची गरज नासली. आनी म्हाका दिसता जो जागो घातला
थिंगा कोणाचेच ऑब्जेक्शन नासलें पयलीं आसलो पळय तो. हय कोणाचेच ऑब्जेक्शन नासलें. इवन आमचें ऑब्जेक्शन नासलें. आमी कित्याक ऑब्जेक्ट करतले? वी वील नेवर ऑब्जेक्ट. वॉट द पीपल वॉन्ट, वॉट आवर यूथ वॉन्ट, वॉट द पीपल ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉन्ट, वी वुडंट हॅव ऑब्जेक्टेड. तर आमी थिंगा रोनाल्डो स्टॅच्यू घातलो. इट वॉज नॉट ऑन द रोड, इट वॉज बिटवीन टू रोड्स वेर Bigger divider. after the divider there is a space, open space between two roads. The statue was installed. कोणाचेच objection नासलें. At the same way here, no objection was there, but unnecessary this such a big issue became, and it became a national story, and some people took it in a wrong direction. अशें जावंक जायना. कित्याक आमी सगळे गोंयान एकवटान रावतात. वी स्टे, गोवा इज अ व्हेरी पिसफूल स्टेट एंड वी स्टे इन पीस एंड हार्मनी. आनी हो पीस एंड हार्मनी सदांच उरपाक जाय. इट शूड नॉट गेट डिस्टर्ब. सध्या पावसाळ्याक लागून दर्या खवदळिल्लो आसा. ताका लागून दर दिसा दर्यांतल्यान व्हडा प्रमाणान कोयर ल्हारा बरोबर दर्या देगेर येवन पडटा. पणजेचे फामाद मिरामार दर्या वेळेर सध्या कोयर पातिल्ल्यान दर्यावेळ प्रदुशीत जाला. मिरामार दर्यावेळ शेकड्यांनी पर्यटक तशेंच गोंयकार भोंवपाक येतात. कोयराक लागून वोकाक तशेंच खेळपाक येवपी लोकांक हाचो बरोच त्रास जाता. प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवन बेगोबेग पुराय दर्या नितळ करपाची मागणी लोक करतात. पावस उशीर करून पणजेकारांचेर एके भशेन उपकारूच करता. स्मार्ट सिटीची अर्दवट कामां पळयल्यारूच अशें दिसता. गटारां अर्दवट बांदून तशींच सोडून दिल्यात आनी सिवेजीची पायपां पुरोवन उडयल्ल्यान घाणयारें उदक उक्ताडार व्हांवता. लोकांचे धंदे बुडल्यात आनी थळाव्यांक डेंग्यू सारकिल्ल्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा. पळयात पुराय बातमी. पणजी सांतिनेज खाडी वयर नवो साको बांदला आनी ताका तेंकून पावसाचें उदक व्हांवपा खातीर नवे गटार बांदला. पूण हे गटार खाडीक तेगच्या पयलींच तशेंच अर्दवट सोडून दिला. फाटले 3 म्हयने जाले हे गटर अशेंच अर्दवट सोडून उक्ते दवरला. ह्या गटाराक तेंकून दुकानां आसात. गटार उक्ते आशिल्ल्या कारणान लोकांक यो वच करपाक जीव धोक्यात घालचो पडटा. देखून फाटले कितलेशेच म्हयने जाले दुकानदाराचें गिरायक बुडलां. खाडींतय गाळ सांचून उरला. महानगरपालिकेच्या सुस्त वेव्हाराक लागून पावसांत हाका आकांत पळोवपाक मेळटलो हातूंत दुबाव ना. माझे नाव अभिजित शेख आणि आम्ही हांगा आमचं हॉटेलूय आहा. हे आता खूप दीस जाले, हेंच्यांनी 4 म्हयने जाले कामां अजून करत ना. अजून पावस स्टार्ट जाले पण हेंच्या कामात सोंपना अजून. ओपन दवरला हेंच्यांनी आनी आमकां कस्टमराक बीन भरपूर त्रास जाता. इवन आमकां ही बिल्डिंगान हेंच्यांनी सिवेज लायन आमची मोडून उडयला आनी आमकां कनेक्शन दिवन ना. पयलींचें कनेक्शन कॉन्क्रिटीचें सकयल घातला आनी आतांचें आहा तें वयर दवरला हेंच्यांनी. तितून आमकां अजून कनेक्शन दिवन ना, कांय ना. आनी आमी हांकां प्रत्येक फावटी वचून कंप्लेनी दिता, बाबा हे मातशें करून दिया. कोण आयकना, कांय ना. ते आतां हांगा पळया तुमी, हे आतां रोडा बिडा आहा अशें आहा. कोण जाणटेले येता तांकां देंवपाक त्रास जाता, हें जाता. पण कोण कांय एक्शन घेयना हांगा. आमी सांगून हांकां सगळे आतां हे रोडाची बीन कांय पळयना. इवन हांगा सुद्दां गाडयो कितले फावटी येता आनी ते वयर हायट आहा ताका कांय घालून ना, कांय ना. खूब जाणांचे बंपरां मोडून उडयला हांवें. गाडयो वयता ते स्पिडीन. मागीर आमी तिंगा फातर बितर घालता. खूब जाणांची गाडयो बीन आमी काडला, सकयल पडटा ती. हे कांय करपाक पळयना. हे आतां 4 म्हयने जाले हे आतां बांदता ते. अजून तेंचे कांयच ना. वयर तेंच्यांनी हे घालून ना आनी कांय घालूंकूच ना. अशेंच उरला अजून. आमकां धंद्याचो पयलींच्यान आतां रोड करता तेंच्यान इफेक्ट जालो तो जालो. आनी आतां म्हणल्यार अजून पासून हेंच्यांनी काम क्लियर करना. पेंडींग कामां दवरला ती अजून जायना. आतां पावस येतकूच हे सगळें उदक आमच्या शॉपांनी येतलें आनी हे कांय करपाकूच पळयना. कॉन्ट्रॅक्टर येता वयता, आयज करतले फाल्यां करतले म्हणटा, कांय एक्शनूच ना हेंचें. करूंक वता एक पण जाता भलतेच ही म्हण स्मार्ट सिटी बरे तरेन चालीक लायल्या. ही गटारां बांदतना कंट्राक्टरान बिल्डिंगेक जोडपी आदले सिवरेज पायप फोडून उडयला.
देखून ह्या बिल्डिंगेंतले मेळे उदक उक्त्यार व्हांवता आनी मागीर तें वचून तशें सांतिनेज खाडीत व्हांवता. देखून खाडी विद्रूप जाल्या आनी उदकांतल्यान घाण वास येता. जळारांची पैदास पळोवपाक मेळटा. ह्या प्रकाराक लागून थळाव्यांक डेंग्यू सारकिल्ले दुयेंसां सोदचीं पडटात. कंत्राटदारा कडेन कितल्योश्योच कागाळी केल्यो तरी पूण ताणें कानार केस ओडले. एका 3-4 महिने जाले अशेंच चल्लां हें. कोण एक्शन घेयना. कॉन्ट्रॅक्टराक सांगले, कॉन्ट्रॅक्टर आयकना. ह्या बिल्डिंगचे सगळे मनशाक सांगले, कोण आयकना. आमकां हांगा घाण येता, वास येता, कितले फावटी सांगले. म्हाज्या चेड्याक पासून डेंको जालो ह्या वासान. आतां फुडें कितें करपाचें, कोणूच आयकना. पयलीं आसले त्या वाटेन आसले, गाडी शेवाळो गेलो, तेणी सांगले कॉन्ट्रॅक्टरान आमी हांगा तुमकां तांकां बांदून दिता. तो येयले ना. तेच्या नंतर ह्या रोडाचो आनी एक मनीस येयलो, ताका हाडून दाखयले हांवें हाती धरून. दाखयले, तेणी सांगले आपूण तुका 2-3 दिसान करून दिता. तेणी केलें ना. कॉन्ट्रॅक्ट घेतला, तेणी केलें ना. कोणूच घेयना. हे डॉक्टरांनी सांगले, डॉक्टरांनी केअर करिना. वयले मनशाक सांगले, वयले मनीस केअर करिना. एका फ्लॅटात 10 मनीस रावता, ते सगळी घाण करून उडयले हांगा. आतां कितें करपाचें काय समजना. आमी कोणाक कंप्लेंट करता. अशें वासान हे आमचे हांगा दुयेंस चालू जाला. एका चेड्याक डेंको बी जाला. फाटीं ताका डेंको जालो. 4-5 महिने गेले, अजून काय यांचे जागूच ना. हे स्थितीत पावस पडल्यार पणजेचे 12 ब्रेस्तार आनी 13 शुक्रार जातले. हे इंद्रदेवाकूय बेस बरें खबर आसतले. गटारां अर्दवट, खाडी तुबल्यात, सिवरेज उक्ताडार व्हांवतात. अशा परिस्थितीत पावस बरोच घालून दी वाठाराक कितें हाहाकार जाय चिंतून आंगार कांटो येता. पावस उपकार करता म्हूण महानगरपालिका आनी कंत्राटदार सुस्त रावन ताचो फायदो घेतात काय कितें असो प्रश्न उपरासला. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. मडगांव नगरपालिकेन 15 वर्सां पयलींच्यो गाडयो स्क्रॅपान काडपाचो निर्णय शुक्रारच्या पालिकेच्या बसकेन घेतला. तशेंच सोनसोड्या वेल्या कोयराचो विलो लावपा विशीं तशेंच निवृत्त कर्मचारी अशे वट्ट 22 विशयांचेर मेळून ह्या बसकेन चर्चा जाल्या. हे शिवाय BS4 इंजिनाच्या गाडयांचो उपेग करपाक मेळचो म्हूण सर्वोच्च न्यायालया कडल्यान परवानगी घेवपाचो निर्णय ह्या बसकेन जाला अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हाणें दिल्या. मेन म्हणल्यार थोड्यो म्युनिसिपालिटीच्यो ओल्ड व्हेहिकल्स किंवा RTO कडल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आयल्या ज्यो गाडयो 15 वर्सां पयलीं ज्यो 15 वर्सां जाल्यात त्यो आतां सगळ्यो स्क्रॅप करपाच्यो. आमच्यो थोड्यो खुबश्यो गाडयो आमची म्युनिसिपालिटीज एसेन्शियल सर्वीस म्हणून खुबश्यो गाडयो आमी 17-18 वर्सां चलयल्या. त्यो आतां मुखार आमी गव्हर्मेंटाक गाडयोय मागल्या. थोड्यो गाडयो स्क्रॅपय करच्यो पडटल्यो. आमी सनसड्यार बिलिंगाक स्पेशल 15 लेबर आमी DMAचें एप्रुवल आमकां आयला ताचें आमी रजिस्ट्रेशन घेतलें. कारण 10 आमी सद्या टेम्पररी ड्रायव्हर घेतात कारण आमकां ड्रायव्हराची खूब कमी आसा. आनीक आमी फुडल्या म्हयन्याक आमकां खंयचे 4-5 गाडयो आमकां नवी येवपाच्यो आसा. त्यो गाडी चलोवपाक जाय. आनीक आमचे सुद्दां एक्जिस्टींग आमकां ड्रायव्हर दवरपाचे. ताकाय लागून गाडयो ड्रायव्हर 10 ड्रायव्हर आमी डेली वेजीस टू रिक्रुटमेंट गोवा रिक्रुटमेंट सोसायटी अंडर घेतात. BS4 ज्यो गाडयो गणेशा बाबा मदीं इश्यू रेज केल्लो त्यो गाडयो आमी प्रत्येक मिटिंगेक वेगवेगळे डिसिजन घेतले. वेगवेगळी ट्राय केली. फर्स्ट एक आमी गव्हर्मेंटाक ट्राय केली. गव्हर्मेंटाक आमी PW म्हणजे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन ट्राय केली. सो अशें केलें की जालें की आतां ओन्ली सुप्रीम कोर्ट इज अ ऑप्शन. वी हॅव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट अँड टेक परमिशन एज अ एसेन्शियल सर्वीस म्हणून. आनी तें कावन्सिलाक युनिवर्सिटी पास केलें. तो सुप्रीम कोर्ट वचपाचें आनी सुप्रीम कोर्टा कडेन ऑर्डर हाडपाची. दॅट इज ओन्ली ऑप्शन. सो तें ऑलरेडी कावन्सिलर्स गिवन एप्रुवल टू गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट. आयज फाल्यां करता करता निमाणे एकदाचो गोंयभर नेटाचो पावस पडलो. शुक्रारा सांजे 4 वरांचेर दिवचल शारा सयत चडशा वाठारांत पावस पडलो. पावसाक लागून हवामान मातशें थंड जालें. देखून गरमीन नाका जाल्ल्या लोकांक थाकाय मेळ्ळी आनी महत्वाचें म्हणल्यार शेतकाऱ्यांच्या तोंडार हांसो फुल्लो. STPDA नुस्तें मार्केटाचें काम 90% पुराय जाला. पावसा उपरांत हें मार्केट उक्तें करतले अशी माहिती STPDAचो अध्यक्ष दाजी साळकार हाणें दिल्या. ह्या मार्केटा खातीर सोपो घेवपाचो कंत्राटदार नेमपाक ऑनलायन पद्दतीन कंत्राट काडटले अशी माहिती ताणें दिल्या.
फाटीं खुबशे प्रेसवाल्यांनी म्हाका एक प्रश्न केल्लो की आमचें होलसेल फीश मार्केट केन्ना रेडी जातलें काय म्हणून. आनी GSIDC कडेन आमी जी एक्झिक्युटींग एजन्सी आसा ती ताजे कडेन आमी फॉलोअप करता. तांचें अरावंड 90% काम कंप्लीट जालां. ओन्ली रुफींग एक उरलां. सो तें रुफींग करपा खातीर आनी इंटरनल इलेक्ट्रिकल केबल्स घालून इलेक्ट्रिकल करपा खातीर ते रिक्वायर मोर 4 months. सो पावसा मागीर म्हाका दिसता हाजो फर्स्ट फेज आमी ओपन करूंक शकता. आनी आतां कितें जालां की नाव वी आर इन अ व्हेरी स्मॉल एरिया. पार्ट B आणि C आम्ही घेतला, म्हणजे फेज B आणि C घेतला, A फेज उरला. सो वन्स B and C बिकम्स रेडी वी विल शिफ्ट एवरीबडी टू B and C आनी मागीर फेज 1 घेतले आमी. फाटीं आमी आनी एकूय प्रपोजल केल्लो की शिफ्ट जावचें म्हणून, फूल मार्केटूच आमी शिफ्ट करचें म्हणून. बट दॅट वॉज बिकमींग व्हेरी एक्सपेन्सीव अफेअर आनी एक 6 म्हयन्या खातीर इतले पयशे सरकारान थंय घालप आनी प्लस इनकन्विनियन्स थोडे जावपाक शकताले लोकांकूय बी. सो ते सगळें पळोवन आमी ठरयलें की एक फेज स्टार्ट करप आनी दुसरी फेज आमी इन द मीन टायम तीच ऑपरेशनल दवरप. आतां ताजे भितर 2 गोश्टी आसा. हे जालें थंयचे स्ट्रक्चराचें. आमी कितें केलां की फर्स्ट ऑफ ऑल पयलींसून हे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आमी जालें, म्हणजे आमचोच हे कलेक्ट करतालो, आमचोच स्टाफ कलेक्ट करतालो आनी ते आमचो स्टाफ पयशे हाडून दिवप, डिपॉझीट करप. पूण ट्रान्सपरन्सी जाय जाल्यार टेंडर करप आनी आमच्या SGPDक रेवेन्यू चड येवप. म्हाका दिसता कोणी खंयचोय चॅरमॅन हे सोदतलो. सो आमी जेन्ना पसून चार्ज घेतला, ताजे पयलीं हे जावनाशिल्लें, पूण आमी जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना आमी ती फायल मूव केली टेंडर फ्लोट करपा खातीर. आनी टेंडर फ्लोट करप 1-2 दिसान जायना, मातसो टायम वता ताका. सो तो सगळो प्रोसेस करून नाव इट हॅज रिच्ड अ स्टेज की आनी एक 15 ते 20 दिसां भितर ऑर मॅक्झिमम 1 month तुमकां टेंडर ऑनलायन मेळटलो आनी एवरीबडी हॅज टू बीड. आनी सगळ्यांत चड कोण बीड करतलो आनी ही फुलफिल्स द क्रायटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी ताजें ही विल बी ऑटोमॅटिकली एलिजिबल. सो फेवरेटिझम करप नाल्यार आनी कितें करप डजंट इट विल बी अ ऑनलायन टेंडर. सैमीक कारणाक लागून लायटीचे चडशे प्रश्न उप्रासतात. तेच बरोबर कर्नाटकांतल्यान येवपी लायटीच्या उपकरणाची कर्नाटका कडल्यान दुरुस्ती जावंक नासली. आतां वेंचणूक जाल्या उपरांत ह्या उपकरणाची दुरुस्ती जाल्या, देखून दक्षिण गोंयच्या लायटीची समस्या बेगीन जाग्यार पडटली. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान उतर दिला. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी सब स्टेशनां उबारतले आनी लायनमॅनांक गरजेन लागपी आवत सयत लोकां बरोबर उलोवपाची ट्रेनिंगूय दितले. वीज खात्याच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतले उपरांत वीज मंत्री उलयतालो. एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय, पावस चालू जावपाचो आसतना there was lot of fluctuation for natural cause. For example, आमची जी आंबेवाडीच्यान लायट येताली ती लायट कर्नाटकांतल्यान येता आनी त्यो ज्यो वायरी येता त्यो कर्नाटकांतल्यान येता, पावर येता ती. आनी त्यो कर्नाटकांत इलेक्शन आशिल्ल्या कारणान तांणी जे मेंटेनन्स करपाक जाय आशिल्लें तें कालच्यान चालू केलां, लक्षांत दवरा. आनी त्या खातीर देर वॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लेम इन द फ्लक्च्युएशन टुवर्ड्स सावथ. आतां जो प्रॉब्लेम आमकां नॉर्था जालो तो कलंगूट, तो आमी जवळ जवळ 90% वयर रिजॉल्व केलो. पेडणे तालुक्यांत ते जे मांद्रे जी लायट येता ती पेडणेच्यान येता आनी त्या खातीर जें सबस्टेशन आमी मांद्रे घेतलां ताचें कंप्लिशन ह्या म्हयन्यांत जाता. दुसरो ट्रान्सफॉर्मर जो आमी वेर्णा बसोवपाक सोदता 50 MVA तोय ह्या म्हयन्याक कंप्लीट जाता, येता त्या म्हयन्यात. सादारण 1 तारीख पर्यंत आमी तो चार्ज करपाक सोदता. आनी हे दोनूय गोश्टी जाल्या नंतर देर वील बी अ लॉट ऑफ इम्प्रुवमेंट in terms of वेर्णा, in terms of कुंकळी सबस्टेशन, त्यानंतर आमचो सालसेत आनी त्यानंतर पेडणे. प्रत्येक जण जे विचारताले, खूब जाणांनी प्रश्न केलो तांकां जाय जे साहित्य जाय तें दिलें काय म्हणून, इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर आसूं किंवा इतर बारीक सारीक गोश्टी आसूं, लायनमॅनाक ज्यो गोश्टी जाय त्यो तांकां दिले काय कितें रेनकोट आसूं, शूज आसूं, ते सगळे तांचे पर्यंत पावोवपाक लायले. त्यो तांचे कडेन ह्या म्हयने पर्यंत सगळे घेवन वतले
इन्क्लुडींग रेनकोट घेवन वतले. प्रिकॉशनरी मेजर कितें कितें घेवपाचो आतां पावस आयिल्ल्या नंतर तेही सांगना, लोकां कडेन कसो उलोवपाचो तेही ट्रेनींग दिवपाक सांगना. इन शॉर्ट तांकां जे लायनमॅन म्हणून जे कोण बसता फोन घेवपाक किंवा तांकां ट्रेनींग दिवपाक सांगला. इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लेम हो जो पर्यंत गोंय सरकार स्वता मॅन्युफॅक्चरींग प्रोसेस करून स्वताची इलेक्ट्रिसिटी तयार करना तो पर्यंत हो प्रॉब्लेम हो मायनर प्रॉब्लेम आमकां आसतलोच. रेट वाडोवप, रेट कमी करप, फ्लक्च्युएशन ह्यो गोश्टी आमकां जाय तशें मेळनात, त्या खातीर ते आसतलेच. पूण तातूंत बरें काम करून आमी कशें दिवप हें पळोवपा खातीर आमी टोटल HT लायन ज्यो आसा in terms of city area, in terms of touristic importance, in terms of seashore, in terms of nadi kinari, forest area and also in agriculture area, ह्या भागांत आमी HT लायन अंडरग्रावंड केबलिंग करपा खातीर घेतल्या. हें काम जेन्ना कंप्लीट जातलें, हांवें जे सॅक्टर सांगले तातूंत फ्लक्च्युएशन जें आसा, इंटरप्शन जें आसा तें कमी जातलें. आनी देर वील बी ऑल्सो सेविंग इन टर्म्स ऑफ जो लॉस आसा NRE म्हणटात, नॉन रेवेन्यू इलेक्ट्रिसिटी, तो लॉस 15% आसपास आसा दॅट कॅन कम टू अ सिंगल युनिट. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.